काट्या बायणा 6 जानेराक बंगलो फोडपी एका अल्पवयीना सयत 5 जाणांच्या गँगाक वास्को पुलिसांनी मंगळारा अटक केली। चोरये उपरांत अल्पवयीन आरोपी गायब जाला म्हणून सुत्रांनी कळयले उपरांत पुलिसांनी ताका सोदून ताची चौकशी केली। चौकशेंतल्यान गँगाची म्हायती मेळटना तांकांय धरले। काटे बायणा सुमार 15 दिसां पयलीं बंगलो फोडपी चोरांक वास्को पुलिसांनी धरले। पुलिसांक तांच्या खबऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती उपरांत चोरयेंत सामील अल्पवयीनाक धरलो। ताका ताब्यात घेवन पुलिसांनी बाकीच्या 4 आरोपींची म्हायती मेळयली। अल्पवयीनाक पुलिसांनी अपना घरात धाडलो। फुडल्या चौकशे खातीर बाकीच्या आरोपींक 7 दिसांचो रिमांड घेतला। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी सावियो डायस। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। होम स्वीट होम हे कोंकणी फिल्म रिलीज जायत सावन लोकांनी ताका बरेपैकी प्रतिसाद दिला। फिल्माचे स्क्रिनिंगाचे यशस्वी 25 दीस मनोवंक दिवचलच्या हिरा टॉकीजांत खासा कार्यावळ जाली। ह्या वेळार फिल्माचे खास स्क्रिनिंग जालें। राजीव नायक आणि आमचे जो बाप जॉनाचो एक्टिंग जी आसा न्हू सुपर्ब सारकी आसा। टिमीचें कौतुक करता त्या खातीर की एक अतिशय ज्वलंत विशय तेंच्यांनी हातीन घेतलो आनी तेजेर एक सिनेमा तयार करपाचें धाडस केलें। हें धाडस लोकांक बऱ्योच गजाली समजून दिवपा खातीर उपयोगी पडटलें अशें म्हाका दिसता। हाजी फिल्म मेकिंग जी आसा आनी स्टोरी लायन जी आसा ती एकदम सुंदर आसा। एक्टिंग सुद्दां बरी जाल्या आनी म्हज्या मतान हे आनी कमीत कमी 2 ते 3 वीक चलतलें। गोंय वस्तू संग्रहालयांत वस्तू संग्रहालय सप्तक चल्ला। सप्तकाचें सोमारा उक्तावण जालें। सप्तकाचो भाग म्हूण 24 जानेवारी मेरेन फिल्म शो, व्याख्यानां आनी कार्यशाळा जातली। एक नवी थीम घेतिल्ली आसा। ह्या खेपेक गोंयच्या उत्सवांचेर एक फोटो एक्झिबिशन घडोवन हाडिल्लें आसा, जाका आमच्या फोटो जर्नलिस्टांनी मदत केल्ली आसा। हें एक्झिबिशन गोंयांतल्या सगळ्या इश्कोनांतल्या भुरग्यांनी येवन पळोवचें अशें म्हाका दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यान खबरां चित्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।